गोंयांत चोरी करपी विविध टोळयो कार्यरत आशिल्ल्याचे मुखार येत आसा। अशीच मास्क घातिल्ली टोळी पर्वरी पुलिसांनी हालींच उजवाडाक हाडली। पुलिसांनी मास्क मॅन मारियो बाप्तिस्ता हाचे सयत चौगांक अटक केल्या। हे फाटभुंयेर राज्यांत फाटल्या 4.5 वर्सांनी 2698 विविध प्रकारच्या चोरयांचे गुन्यांव नोंद जाल्यात। तातूंतले 61.97% म्हणल्यार 1672 चोरयांचो तपास लावपाक पुलिसांक येस आयला। जाल्यार फक्त 210 चोरी प्रकरणांत न्यायालयान ख्यास्त दिल्या। तशेंच राज्यांतल्या विविध न्यायालयांनी 1068 खटले सुरू आशिल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। गोंयांत 1 जानेवारी 2020 ते 15 जून 2024 ह्या 4.5 वर्सांनी दरोडो, जबरी चोरी, वाहन चोरी, मोबायल चोरी, भांगराचे सरपळीची चोरी तशेंच हेर प्रकरणाच्या चोरयांचे 2698 गुन्यांव नोंद जाल्ले। तातूंतले 61.97% म्हणल्यार 1672 गुन्यांवांतल्या चोरांक धरपाक पुलिसांक येस आयला। जाल्यार 38.3% म्हणल्यार 1026 गुन्यांवांतले चोर पुलिसांक सापडूंक नात। ताका लागून त्या चोरयांतले चोर उक्तेपणांत भोंवत आशिल्ल्याचें मुखार आयलां। सापडिल्ल्या चोरयां मदल्या 210 गुन्यांवांतल्या चोरांक राज्यांतल्या विविध न्यायालयांनी ख्यास्त दिल्या। 1 जानेवारी 2020 ते 15 जून 2024 ह्या काळांत 222 गुन्यांवांचे तपास पुलीस करतात। जाल्यार 1068 गुन्यांवांचे खटले न्यायालयांनी सुरू आशिल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या। गोंयांत फाटल्या 4.5 वर्सांत 7 दरोडे घातले। तातूंतल्या एकाय प्रकरणांत न्यायालयान ख्यास्त दिवंक ना। जाल्यार न्यायालयांत 5 प्रकरणांतले खटले प्रलंबीत आसात। गोंयांत 71 जबरी चोरयांची नोंद जाल्या। जबरी चोरी प्रकरणांत 2 गुन्यांवांतल्या चोरांक न्यायालयान ख्यास्त दिल्या। वाहन चोरी, मोबायल चोरी तशेंच हेर प्रकरणाची 2502 चोरी नोंद जाल्यात। जानेवारी 2020 ते जून 2024 ह्या काळांत 222 मदल्या 206 चोरयांतल्या चोरांक न्यायालयान ख्यास्त दिल्या। 118 भांगराच्यो सरपळ्यो चोरपाचे गुन्यांव नोंद जाले। जाल्यार 2 भांगराच्यो सरपळी चोरयांतल्या चोरांक न्यायालयान ख्यास्त दिल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या। तर अशाच माहिती दिवपी बातम्या खातीर भांगरभूंयक फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी एक्साचेर फॉलो करात। तशेंच आमचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।